साखळे प्रोग्रेस हायस्कुलांत इयत्ता 7वीच्या वर्गांत सोमारा सकाळी 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्र्यान अचकीत हजेरी लायली। भुरग्यांक प्रश्न विचारीत मदले सुटयेंतल्या खाणां विशीं तांणी वासपूस केली। मदली सुटी आशिल्ल्यान भुरगीं तेन्नाच टिफिन खातालीं। मदले सुटयेंतल्या खाणांतलें तुमकां कितें खावपाक आवडटा? फळां, तांतयां, भाजी, भाकरी वा आनीक कितें? जेवणाची गुणवत्ता, खाणां विशीं समस्या, तुमकां आनीक कितें बदलिल्लें जाय? अशे प्रश्न मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक विचारले। तशेंच भुरग्यां वांगडा तांच्या बाकार बसून तांणी उसळ खाल्ली। सुरवातेक मातशी आबूज जाल्ल्या भुरग्यांनी उपरांत आमकां फळां, तांतयां, भाजी चलता अशें उमेदीन सांगलें। भुरग्यां कडेन तांणी गजाली मारल्यो। मुख्यमंत्री स्वता वर्गांत आयले आनी ताणें आमच्या वांगडा बाकार बसून उसळ खाल्ली हाचें भुरग्यांक कौतूक दिसलें।